मला कांयच प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो ओवचीत देव मंदिरान भितर सरतलो आनी ज्या कराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय, होय, तो येतलो, अशें दळबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताचे येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचे आकटें आनी धोब्याचो खार. रुपे नितळ आनी निर्मळ करतले भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुडाची आनी जेरुसल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो वोट आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायच्या आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताची मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पूर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मागीर हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपले काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. वर्जांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावनचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोट करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जकारायस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोठांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका
कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुडायाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिकोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोवे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकांनी तुका क्रिस्ता. नियाळ, एका भुरग्याचो जल्म त्या कुटुंबाच्या जिवितांत खुशालकाय घेवन येता. पूण जुआंव बाप्तिस्ताचो जल्म खुशालकाय घेवन येता न्हूच, ताच्या आवय बापायक बगर सगल्यांक, शेजाऱ्यांक आनी सगळे पिळगेक ताचो जल्म देवाची शक्ती आनी बळ परगट करता. एलिझाबेथ आनी जकार्या उत्तर पिरायेर आसलीं. तांकां भुरगो जल्मत म्हूण आशा नासली. पूण देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. हें जुआंव बाप्तिस्ताच्या जल्मा वरवीं शुद्ध जाता. जुआंव बाप्तिस्ताचो जल्म देवाचें काकलूत परगट करता. जेन्ना तो देवाची राज परगट करता तेन्ना तो देवाची काकलुतीची खबर करता. जुआंव बाप्तिस्ताच्या जल्मा वरवीं तांची सोयरी दायरी खुशाल जातात, समारंभणी करतात आनी देवाची येवजण नियाळून अजाप जातात, थटाकतात आनी ही बरी खबर तांच्या प्रांतांत परगट केली. देवाची येवजण आमच्या जिवितांत सोदून काडुया आनी ताका जाय तसलें आमचें जिवीत करुया. तशेंच केल्यार आमच्या जिवितांत देवाची काकलूत, खुशालकाय आनी जोयत दिसून येतलें. देवाक जकार्या खालती जालो. ताका ताचो ताळो परत मेळ्ळो आनी ताचें उलोवप सर्गीच्या उतरांनी गुंतलोलें जालें. देव परंपरा चलयना, बुदवंताक वालोर दिना, पूण आपली येवजण शार्ती पावयता. तूं आयज आमचो थाराव जावन दी. देवान दिलोल्या नांवान बरेपण जोडून घेवंक जाणवायेन आनी मोगान आमी वावरुया.